छत्रपती शिवाजी महाराजाविषयी पहिली विधानसभेत आपाचो आमदार क्रूज सिल्वान वक्तव्य केल्ले। शिवाजी जयंती सुवाळ्याचेर सरकार बेश्टोच खर्च करता म्हणून क्रूज सिल्वा उलयल्लो, ताचेर बरीच टिका लेगीत जाल्ली। आता क्रूज सिल्वाची भाषा बदलल्या। Shiv Jayanti, anniversary of Shivaji Maharaj assuming power, we are more into wasteful expenditure. If there is a legacy of Shivaji Maharaj in Goa, let us preserve it, but do not waste money on it. आमचे व्हिडिओ थंय थिंगा असेंब्ली कितें उलयला टोटल हांवें सांगलां थिंगा सांगलां तुमगे क्लॅरिफिकेशन थिंगा सांगलां कितें आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी मानताय आमी स्कुलां आसतना आमी शिकल्या तेजे जावं छत्रपती शिवाजी महाराजा जावं काय झांसी की राणी जावं भगत हें गेल्ले वाचपाक सामकी बरी उमेद येताली। क्रूज सिल्वा हे अशें उलयल्लो जाल्यार fr.bolmaxचे शॅरमाव लेगीत बरेच व्हायरल जाल्ले। शिवाजी महाराज हो देव न्हय अशें वक्तव्य फादरान केल्ले। ह्या वक्तव्याचेर fr.bolmaxाक सोशल मिडियाचेर लोकांनी बरोच धुल्लो। लोकांचो रोष आनी ताच्या आड जाल्ले कागाळी उपरांत आतां fr.bolmaxान नमते घेतला। आमचे हिंदू भाव भयणां आसात तांचे लागीं आयज आमी डायलॉग सुरू करपाक जाय, विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव काय तो नॅशनल हिरो जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कर, देव कोण नाका। तो तितलोसो कुडको काडून इटसेल्फ सेज वाय ओनली तो तितलोच पार्ट काडलो। इफ यू वॉन्ट टू से दॅट आय हॅव डिस्कस छत्रपती शिवाजी महाराज इन माय टॉक विथ माय पीपल जाल्यार आख्खो तरी काडून गायल्लो वॉट एक्झॅक्टली आय एम ट्रायंग टू से जाल्यार दुसरे भाशेन समजपाक जातालें। बट फकत तो इतलोसो पार्ट काडला वेर आय एम रिफरिंग टू हिम एज अ नॅशनल हिरो। He is a national hero, valiant warrior. That is what I have studied in history. Everybody has studied. पूण देव म्हणून आमी केन्ना हें करूं ना। सो तें जरी तर कोणाक क्वेश्चन आहा तांकां कडेन विचारया, तांकां समजया। गोंय हे एकचाराचें प्रतीक। अशा वक्तव्यांक लागून गोंयचो सामाजीक एकचार इबाडपाक शकता। त्या खातीर दर एकल्यान उलयतना मागीर तो खंयच्याय धर्माचो जावं प्रत्येकान सामाजीक भान दवरप महत्वाचें। गौरीश आमोणकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।